आम्ही तुझी वेचूप मोगान आयल्या एका मौना कावत्या काळजान सर आमी जमल्या करूक स्तुती हसून कीर्ती आज आमी गायता देव तूं आमचो रचणार वर्तो तुका आमी मानता जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पुता जय तुका पवित्रज्ञा जय तुका त्रिएक देवा जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पुता जय तुका पवित्रज्ञा जय तुका त्रिएक देवा. अर्गान जावन हेमिसाचें बलिदान भेटयतात विनोद मिरांदा आनी ग्रेटा. मार्गरेट डेसा आनी वलेरियन रोड्रिगस हांच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता हांव. तशेंच मोंतेना डिकोसाच्या आत्म्या पासून मीस दिला जॉर्ज आनी सिंथिया कॉर्डेरो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तते मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत खालची बेजाराई आनी फाल्यांची खंत आसतलीच, पूण तुमी भियेनाकात. हांवें ह्या संवसाराचेर जैत वेलां. ह्या उतरांनी सदांच आमकां बजवण दिवच्या, धैर्य दिवच्या सोमयातय आमी हांगासर हाजीर आसा. ह्या सोमयातय घायिल्लो, भुकेल्लो, दुखीन भरिल्लो हो संवसार आमी समर्पण दिवया. हे मिसाचें बलिदान भेटयतना आमकां तशेंच ह्या संवसारांतल्या हर एका मनशांक, हर एका धर्माच्या जाती खातीरच्या लोकांक, व्हडांक आनी ल्हानांक तसो स्वामी जेजू क्रिस्त भलायकी दिवं दी, सर्व पिडेंतले राखून दी म्हण आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवचे फुडें आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. उतरांनी करण्यांनी देवा विरोध पेल्या विरोध केल्लीं पातकां आमी वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सदां देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मसुगणे हांव सारून सांगता. मनाची तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संपार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट सोनिया काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सोमिया काकूट सोमिया काकूट. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय देवून येवं दी. तिचे बरवीं तुजी खुशी आमी विश्वासीपणान मनान सांबाळूं आनी करण्यांनी पाळूं. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता
आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मचुतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. आपोल्लो कोरिंतांत आसतना पावल वयल्या प्रदेशांनी भोंवन एफेजाक येवन पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे लागीं विचारले, तुमी सतमानले तेदना पवित्रत्मो घेतलावे? ना, पवित्रत्मो आसा म्हूण सयत आमी आयकल्लें ना, जाप दिली तांणी. तर कसले धर्मस्थान तुमी घेतिल्ले? ताणें सवाल केले. जुआंवचें स्नान म्हणून तांणी जाप दिली. तोळ पावलान ताका सांगलें, जुआंवचें स्नान मनशान पातक रडून जिणी बदलूनचो गुर्त. आपणा उपरांत येवचो आसलो ताका म्हणजे जेजूक तांणी सतमानीचें म्हूण. इतलें आयकतच तांणी सोम्या जेजूचे नांवी पयत स्नान घेतलें. उपरांत पावलान तांचेर आपले हात दवरले तेदना तांचेर पवित्रत्मो देवलो आनी तांणी परक्या भासांनी उलोवंक आनी प्रवाद करूंक सुरू केले. ते सक्कडी मेळून सुमार 12 जण आसले. उपरांतल्या 3 म्हयन्यांनी पावल साराक सिनागोगान वेतलो. थंय वाद विवाद वा संवाद चलोवन तो देवाच्या राजा विशयान धैर्यान उलयतलो. देवाचे उतर हें. देवाचे उडोवपकार. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. उठ देवा आनी तुज्या वैरींची देसवाट कर. तुज्या दुस्मानांक तुज्या मुखा वयले धांवडाय. धुरा बरी उबून ते मायाक जातात. जशे उज्या मुखार मेण काडूंक उदक जाता तशे देवा मुखार खोटे नाश जातात. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. पूण नितीवंत देवाचे सदरे मुखार संतोषतात. आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात उठतात. देवाक गितां गाया, ताच्या नांवांक स्तुती करा. सर्वेस्पोर ताचें नांव, ताचे मुखार उल्हास करा. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव. अनाथांचो बापय आनी विधवींचो आदार जावन आसा. एकसुऱ्यांक रावूंक तो बिडार दिता. कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. Alleluia. 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 क्रिस्त सांगता, जर तुमी जिवन जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी सोदा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो व्हडलो जेजूच्या शिसांनी जेजू लागीं म्हळें, आतां जाल्यार तूं ओपारी नासता स्पश्ट उलयताय. सक्कड संगती तूं जाणाय. कोणेंय तुका सवाल करची गरज ना म्हण आमकां समजता. देखून तूं देवा थावन आयलाय म्हण आमी सत म्हणटा. जेजून तांकां जाप दिली, आतां तुमी सत म्हणटात गे. फुडें येवंक आसच्या येदोळूच आयलेल्या त्या काळा विशयांत सांगता आयका. तो येतच तुमी समेस्त म्हाका एक सुरो सांडून आपआपले वाटेन शिंपडोवन बेतेल्यात. तरी पूण बाप म्हजे सवें आसा देखून हांव एक सुरो न्हय. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला.
देवाचे उदर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जिवंत जेजू ते म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आज आमी यांत्रीक काळांत आसा. आमचें जिवीत कशें यांत्रीक संगतींनी लोबदोन गेलां म्हण आमी सगळीं जाणां. हर एक संगती आमी करता जाल्यार त्या संगती फाटल्यान टॅक्नॉलॉजी आसा वा यांत्रीक संगत आसा. आनी ही यांत्रीक क्रांती इतली जाल्या की यंत्रां वापरन आकाशा भितर कितें आसा आनी दर्याच्या थळांत गुंडायेंत कितें आसा तेंय सोदून काडूंक समजूंक जाणा. अति सूक्ष्म कणां सयत तीं कशीं आसात म्हणून सोदच्या तसल्या स्थितीक आमी पावल्या. तरी पूण एक संगत मनशाक दोसची आसा, देव आनी दैवीक सकत. ती खंयच्याय लॅबांत परीक्षा करूंक जायना. खंयचीय यंत्रां वापरन देव कसो आसा, कितें करता, ताची सकत कितें, पवित्र आत्मा म्हळ्यार कितें, जेजू कितें, हें कितेंच समजूंक वा सोदून काडूंक साध्य ना म्हण येता. पूण तांचो अनुभव आमकां चड येता. आनी हो अनुभव करीचे जाल्यार हो अनुभव हर एकल्याक मेळटा की मेळना की हें एक सवाल. आयच्या पयल्या वचपांत आनी इवांजेलांत 2 गणितां आमी आयकलीं. अपुर्बायचीं गणितां. पयल्या वाचपांत पावलो एफेसाक वेता आनी थंयसर थोड्या शिसांक तो भेटता. वांजेलांत जेजू निमाणे जेवणा वेळार आपल्या शिसां सांगता बसोन थोड्यो संगती तांकां सांगता. पयल्या वचपांत पावलो त्या शिसांक पवित्र स्नाना विशयान सांगता. दुसऱ्यांत फुडें कितें घडोवंक आसात त्या संगते विशयान जेजू तांकां सत्राय दिता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पयल्या वचपांत आमी पळोवया कितें तें पवित्र स्नान म्हळ्यार, जुवांचें स्नान म्हळ्यार कितें आनी पवित्र आत्म्याचें स्नान म्हळ्यार कितें. आमी जाणां पवित्र स्नान म्हळ्यार आमच्या कुडीच्या वंदवण्यांक आनी संवसाराच्या भुलवण्यांक पाठ करून पातकाक मरोवन त्या उदकांत बुडोवन आमी परत नव्या जिविताक उठोवन येवचें. एफेसांत थोडे शिसांक पावल भेटता आनी तांच्या लागीं विचारता, तुमी स्नान घेतले वेळार, जुवांचें स्नान घेतले वेळार तुमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा की? ते म्हणटात आमकां पवित्र आत्म्याची वळखूच ना. कोण पवित्र आत्मा म्हळ्यार? सांव पावल तांकां शिकोवन दिता. ताचे उपरांत तांचेर हात दवरले वेळार पवित्र आत्मा तांकां मेळटा आनी पवित्र आत्म्यान भरलेले ते प्रवाद करूंक शकतात, विविध भासांनी उलोवंक शकतात. कितेंच कळीत नातले, कितेंच पवित्र आत्म्याची जावं जेजूची वळख सडीत नातले. पवित्र आत्म्याच्या येण्याद्वारे हर एक संगती तांकां पवित्र आत्मा सांगता, जाणवाय दिता, दैवीक जाणवाय दिता. ते तयार आसले पवित्र आत्म्या घेवंक. ताणें म्हळें आमकां कळीत ना, आमी नेणाव. वांजेल्याक येता आसतना जेजू तांच्या लागीं उलोवन आसले वेळार शिस म्हणटात, आतां जाल्यार आमकां सगळें समजलें. येदोळ तूं ओपारांनी उलयतलोय, कितें उलयतलोय, कितें सांगतलोय आमकां समजनातलें. पूण आतां तूं सीदा सांगताय, उबीत करना, सरळ रितीन सांगताय, आमकां आतां समजता. पूण जेजू तांची काळजां जाणा. तो म्हणटा तुमकां समजूंक ना. जें कितें आतां समजलां तें थोड्याच घडयांनी, थोड्याच दिसांनी सगळें विसरतल्यात. आनी जें कितें घडोवंक आसा त्यो संगती तुमकां तुमच्यो मोती दड्ड्यो करतल्यो. जें कितें आतां सांगलां त्या वेळार तुमकां कितेंच उडासा घेवचें ना. तुमी म्हाका सोडून धांवतल्यात, म्हाका एकसुरो करतल्यात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हें आमच्या जिवितांत घडोवंक पुरो. आमी वांजेल बायबल वाचता जावंक पुरो, बायबल क्लास एटेंड जाल्यार जावंक पुरो, वा कितेंय सडीत बायबला विशयांत, देवा विशयांत आमकां सडीत इल्लीशी जाणवाय आसा जावंक पुरो. सबार फावटी अशें घडता आमच्या जिवितांत. आमी सगळें जाणाव म्हणले बरी उलोवंक सुरू करता देवा विशयांत, बायबला विशयांत, धर्मा विशयांत. आनी कितें आमकां सगळें कळीत आसा म्हणल्या बरी आमी
उलोवंक सुरू करता. पूण आयची वाचपां आमकां सांगतात यांत्रीक क्रांती वरवीं आमी संवसारा भायले संगती कितें आसात सोदून काडूंक ते सांगूंक जाणो आमकां आसूंक पुरो. पूण पवित्र आत्मो तुमच्या लागीं ना जाल्यार तुमकां दैवीक संगतीची जाणवाय मेळोवंक साध्य ना. पवित्र आत्म्यान तुमकां दिल्ल्या करीत तुमकां ही जाणवाय घेवंक साध्य ना. मोगाच्या भावा आनी भयणी, पयल्या वाचपांत आमी आयकलां ते शिस म्हणाले आमकां कळीत ना. वांजेलांत ते म्हणाले, शिस म्हणाले जेजूचे आमकां आतां समजलें. न्ही जावन गरज आसा आमचें खालतेपण. एका विद्यार्थी परी जेजू मुखार बसचें आनी आयकोवचें. इथियोपियाचो तो हिजडो, ताच्या लागीं इजायाचो कोवळो आशिल्लो. तो वाचतलो ताका समजनातलें. फिलिपान ताका सांगल्या उपरांत, पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत तो जाणा जालो दैवीक सकत कितें, पवित्र आत्मा म्हळ्यार कितें. मार्तागेर जेजू केताळे वेतालो. मार्ता जेजू वळखताली. तिणें चिंतलें जावंक पुरो जेजू जेवंक येयला. पूण मोरी मात्र ताच्या पांयांदळा बसून जेजू ताकाच उगडप करचो ती आत्रेगान राखून रावता. जेजू ताच्या विशयांत सर्गी विशयांत बापा विशीं कितें सांगता तें आयकोंक राखून रावता. आनी जेजू म्हणटा तिणें बिंसला एक बरो वांटो आनी कोणूच तिचे तांव ती काडून व्हरूंक शकचे नात. एका विद्यार्थी परी आमी जाल्ल्या करीत खालतेपणान आमकां कळीत ना. पवित्र आत्म्यान कळीत करूंक जाय, ताचे तोंड शिकोवंक जाय. म्हणलें मौन आमच्या लागीं आसा जाल्यार मात्र आमी खंडीत जावन दैवीक सखत कितें, दैवीक संगती कितें म्हणलो अनुभव आमकां जातलो. असल्या अनुभवान जियोंक आयची वाचपां आमकां उलो दिता आसतना सोम्या जेजू लागीं पवित्र आत्म्याच्या देण्या बसूंक मागया. पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत येवं दी, आमचें जिवीत रुपांतर जावं दी आनी हाचे वरवीं पवित्र आत्म्या मुखांतर जेजूक साक्ष दिवन जियोंक आमी सक्तेल्या ह्या बेसमा पासून सोम्या जेजू लागीं आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. भेटयतावे काणीक बापा हुंड्या वायनाची, भक्तीन समर्पितावी ही काणीक मोगाची. काणिका संगी भेटयतांची ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटोवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची, मोगाचो उपकार जावन तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यांनी भरजिणे आमची, कुर्बानीची आमच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची, मोगाचो उपकार जावन तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यांनी भरजिणी आमची, कुर्बानीची आमच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घेवं. प्रितीच्या बापा, निष्कळंक बलयेचो हो यज्ञ आमकां शुद्ध निर्मळ करूं आनी आमच्या दुर्बळ्या आत्म्याक सर्गींचे कृपेची गटाय दिवं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसू, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सस्माच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो दिसो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सरकार सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां.
देखून पास्काच्या संतोषाच्या अनादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरे गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता दाखाचे. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या स्मिय जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें मुडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जबान जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खरारचें हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta sogot pergatuya. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन कोणावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सटवणाची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सांसू सेती सोपती मगेन दंदोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नुच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान बापा लागीं कशें मागोवंक जाय म्हूण शिकयलां ताच्या सुत्रांनी आतां आमी सांगता मेळोन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान आतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुज्या कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी सोमिया त्यो म्हणजे पितऱ्यांची म्हाका फवना पूण तुज्या उतरणेस म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. उपकाराटयता अर्गा पाटयता जेजू ये मोगाळा. काळजांत आयलाय बिडार केलाय अर्गा अर्गान जेजू मोगाळा. आमा सर्वांक मोगान पोसता मासा रक्तां दादोस करता. उपकार तुजो बावडो कसो मोगाच्याक ती आदार तुजो. उपकाराटयता अर्गा पाटयता जेजू ये मोगाळा. काळजांत आयलाय बिडार केलाय अर्गा अर्गान जेजू मोगाळा. प्रार्थया. कनवळ्या बापा सर्गींच्या देण्याने तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी सालेक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता. देवाचे वडुकार. पवित्र आत्म्याये देवो आनी फाकय सगीता उजवाडाचे तुझे
बुजवणाऱ्या मोबदल्या अज्ञात लोक तुझ्या स्वाने कर्या विशेवा मोगाळ पुता सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां भाग्यवान कुसाचें कुरवें निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतलें बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन.